बाबा भणीनो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मीस हें भेटयतना आमी उगडा जोडटाव इंतेसांव एडवीक आनी क्रिस्टल रॉड्रिगीस कितें भाशेन देवाचो आशिर्वाद ह्या भावा भयणीचेर मागतना अदे करून देवाक ती आपल्याक जिविताचें देणें भुरग्याचें देणें दिवंक मागतात. देवान तांकां साबार देण्यांनी भरूंक आनी ताचे आवडे पुरे करूंक ह्या मिसान तांचे खातीर आनी आमचे आवडे आमची देसावां आमच्यो गरजो हे वेळार बापा मुखार घालून भाग्योन जुजेबाजाचे भिडोणीन आमकां सगळ्यांक हें फाव कर म्हूण आमी हात जोडून भक्तीपणान भावार्थान ह्याच्या नोवेनान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आयच्या नोवेनाचो विशय पिडे शिरेंतली नितळ जावन जेजूक साक्षी दिवंक बाग्योन जुजे वाज आमकां विनयता. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना मनशाच्या जिवितांत पिडा कोश्ट भितर सरता तेन्ना मनीस देवाक जायते फावट शिंता. जेजूक कितले कोश्ट त्रास सोसूंक पडले तरी ताचो जबाब जावन आसलो, बापा म्हजी खोशी न्हय पूण तुजी खोशी जावं दी. हेंच करूंक आयज आमकां जेजूचो उलो. आमी सोंसतांव ते पिडे त्रासाचे कुरीस उबारून जेजूक साक्षी दिवंक आमी तयार आसूंक जाय. बाग्योन जुजे वाज जेन्ना कॅन्डी गांवांत भितर सरलो थंय तोवूय पिडेक सांपडलो. असल्या वेळार ताणें देवाचेर विस्वास दवरलो. पेट जेवून नीस पिवन आपणाक बळ घेतलें आनी आपल्याक दिल्ले कार्या फुडें व्हरूंक पावलो. ताची देख घेवन आमचे पिडे शिडेंतली बरी जावंक जेजू लागीं मागुया आनी हे पिडे वरवीं ताका साक्षी दिवया. आयचो दीस दिवसिजेच्या लौकीक आनी कुटुंबीक वावरा पासत भेटयला तेन्ना ह्या कांट्याच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच बिचोली आनी ओल्ड गोवा हे वाराड मिसांत वांटो घेतात तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फाव ते मनान वांटो घेवंक आमकांय ह्या सगळ्या पिडे शिडेंतली आमकांय तरेकवार दुयेंसांतली कोश्टांतली आटे बिट्यांतली सगळे आमकां निराशेपणांतले आमकां एकसूरपणांतली नितळ जावन परतून देवाची कृपेन भरलोली कर म्हूण मागतना हे वेळार आमी पातकी मोडकून घेवया. आमी सगळीं देवा मुखार ओसोक्त म्हूण मानून घेवया आनी आमचेंच जिवीत जेजू मुखार घालून सगळ्या पातकांतली सगळ्या असोक्त्यांतली आमकां कृपेन भर म्हूण आमकां बोगसण्यान भर काकलुतीन भर म्हूण आमी बापा लागीं मागुया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता. मनाचे दोन तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सरांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. ओगीच रावन वेळार आमी आमची सगळीं इंतेसवां, आमची गोरजो आटे बिटे, आमची पिडा, सगळे आमचे निराशीपण, आमचे प्रश्न, आमचें दूख ह्या आल्ताराचेर घालून बागेवन जुजा लागीं विनवणी करून बापा लागीं मागुया. देवा, तुझे याज्ञिकांनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या सांज जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजेच्या शिमापुर्यान पोरजोड आयली. तुजी चाकरां तुजे दैवीक उतर परगोडटले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले. तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दीस घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक ओदीक वाडय आनी शिव वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत सुवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यान कोण संवसाराचेर जैत वता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं. आनी आत्मो हाका गोवाय दिता, कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायची साक्षी आसा, आत्मो, उदक आनी रगत. आनी ह्या तेगायची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता, पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलोली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. जो कोण देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरता ताचे सवें ही देवाची गोवायकी आसा. जो कोण देवाचेर भावार्थ तेविना तो ताका फटकिरो करून सोडटा, कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना. ही आसा ती गोवायकी. देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सवें आसा. ज्या मनशा सवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळना. ज्या मनशा सवें पूत ना त्या मनशा सवें जिवीतूय ना. तुमचे सवें सासणेक जिवीत आसा, कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला. हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां. देवाचें उतरें. देवाचें बरोबकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसलेम. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसलेम. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसलेम. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुज्या दरवट्याचे आडांबे गोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदव केल्यान. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसलेम. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पोस्ट गोवन दिवन तो तुका दादोशी कोत्ता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाठयता. सुरसुरीत ताचो सोब परगट जाता. जबाब. सर्वेस्पराची वाखाणी कर जेरुसलेम. जाकोबाक तो आपलें उतर कलीत कोत्ता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे
तांकां उक्ते करूंक ना. जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. शुभ वर्तमानाक सगळीं तयार जावया. Alleluia, 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 जेजू स्वर्गराज्याचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडारोग बरो करतालो. Sorvespor तुमचे सवे आसो. Luca pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान. जेजू खंयच्याय एका गांवांत आसतना कोडेन भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पोडेना फुडें दोरनीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, सायबा तुजी खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें, होय म्हाका खुशी आसा, तूं नितळ जाव. तेच घोडेर ताचें कोड नाच जालें आनी जेजू ताका आज्ञा केली, कोणाकूच सांगिनाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय. आनी तो नितळ जालाय म्हूण सगळ्यांक गोवायकेची खुणां दी. मोइजेसान फॉर्मायलां तें तूं दान भेटय. पूण ताची खबर अदिकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावंक जोम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खंय खंय एकसरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. बाबा बुडीनो, आमकां पवित्र सभेन 7 संस्कार आसात आनी ह्या 7 संस्कारांत 2 इलाजी संस्कार आमी म्हणटा, द सॅक्रमेंट्स ऑफ हिलींग. आनी ते जावन आसात कुमसाराचो संस्कार आनी पेडेस्ताचे मागणेचो संस्कार. बाबा बुडीनो, कुमसाराचो संस्कार हाका 5 पावंडे आसात. तुमी घोडे दर म्हयन्याक वर्साक कुमसार जातात तुमी दर कोरेजमाचे काळान प्राचीत काळान, आनी हे 5 पावंडे कुमसाराक गरजेचे. एंड दे आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड द व्हेरी वर्दी ऑफ दॅट सॅक्रमेंट जावपाक आमी ह्या संस्काराक सुभागी जावपाक आनी ह्या संस्काराचें मोल सजमून घेवपाक हे संस्काराचो अर्थ आमच्या जिवितान अदीक जियोवपाक हे 5 पावंडे गरजेचे. पूण तातूंतलो पयलो पावंडो अदीक गरजेचो. इट्स मोर इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दीस फर्स्ट स्टेप. आनी तो म्हणल्यार आमी म्हणटा पयलें मानून घेवप, टू एक्सेप्ट दॅट आय एम अ सिनर. हें जर भाव भयणीनो ना जाल्यार कुमसाराचो साक्रामेंत एक बेश्टी रीत कशी जातली. इट्स गोइंग टू बी जस्ट अ रिच्युअल. जेन्ना आमी हो संस्कार बरे तरेन समोरपतले जाल्यार हो संस्कार आमच्या जिवितान खरेंच फळां उत्पन्न करतलो जाल्यार पयलो पावंडो म्हणल्यार टू एक्सेप्ट दॅट आय एम अ सिनर. ओळखून घेवप हांव पातकी म्हूण. दुसरो पावंडो आसा, जेन्ना आमी ओळखून घेता तेन्ना ते पातकाचें आमी दूख धरता. बाबा खरेंच हांव मानून घेता आमी दुखयलात म्हूण दुसऱ्यांक, हांवें म्हज्या देवाक दुखयला,
म्हज्या भावा भयण्यांक दुखयल्यात म्हूण हें मानून घेवप. तिसरी वस्त आसा निच्यो करप. नाव आय प्रॉमीस गॉड, ओके, आय एम नॉट गोइंग टू सीन अगेन. हांव नव्यान पातक करचो ना. चवथो पावंड आसा, हांव हे पातक मागीर सांगता, आय कन्फेस दीस सीन. आनी निमाणें पावंड जावन आसा, जें प्राचीत यादनीक दिता तें जिवंक. बाबणो, खरेंच हो कुमसारो साक्रामेंत हें कित्याक हांव सजमणी दिता काय, कित्याक हें पयलें उतर जावन आसा टू एक्सेप्ट. हें जर एक्सेप्टन्स ना भावा भयणो, आमच्या जिवितान खरो वर्थ खरीं फळां पवित्र सभेक आनी आमच्या खासगी जिवितान जिवंक आमी पावचे नात. तेच भाशेन आमकां पिडेस्ताची मागणी आसा. होय साक्रामेंट जेन्ना ताची घरचीं कोण पिडेस्ताची घरचीं ओ पिडेस्त जाल्लो मनीस जर हें मानून घेना, बाबा आपल्याक हे वेळार आपूण पिडेंत आसा, म्हाका गरज आसा, जावं यादनिकाची जावं जेजूच्या पेकोणेची, तेन्ना भावा भयणो ताच्या जिवितान तो नितळ जावंक घडये शकचो ना. ताच्या जिवितान ताका काळजीदारपण घेवपाक, घोटाय घेवपाक जावं कुडीची मनाची आत्मीक मेवची ना, अनलेस ही एक्सेप्ट. आनी ते पासत भावा भयणो पवित्र सभेन जाकोबाच्या चिटीन तुमी घोडे ही मागणी दितना परतून परतून ही उतरां आयकल्यात आसतलीं. ही जाकोबाच्या चिटींतलीं उतरां जेन्ना मागणी लायतना यादनीक उच्चारता, पवित्र सभेन जेन्ना कोणूय पिडेंत आसा तांणी वचून पवित्र सभेन यादनिकाक सांगचें आनी यादनिकाक आपोवचो ही पिडेस्ताची मागणी दिवंक. म्हणल्यार एक हुस्को दाखोवचो, नीड एक्सेप्ट मानून घेवन तूं यादनिकाक आपयता, आमंत्रण करता येवन आपल्याक ही पेकोणी दिवंक वा आपल्या मोगाच्यांक ही पेकोणी दिवंक. भाव भयणीनो, एक चाल जावन आसा, एक गरज जावन आसा जी पवित्र सभेन आमकां उक्ती केल्ली आसा. आनी त्या पासत गरज आसा, वी नीड टू कन्विन्स अबाउट दीस सॅक्रेमेंट्स टुडे. आमी कन्विन्स जावंक जाय. हो संस्कार खरेंच आमकां पेकोणेचो म्हूण न्हय, बिकॉज एक रीत कशी ती, ओके, कॉरेजमाचो काळ येयलो, प्राचीत काळ येयलो, जर कुमसार जावपाक जाय अशें न्हय. पूण दर घडयेक जेन्ना म्हाका दिसता, वेन आय फील दॅट कितें म्हाका पातक खाता, कितें तरी जाता, म्हाका गिल्ट जाता, न्हीद पडना, आय गो इन टू अ स्ट्रेस, वो म्हाका कितें तरी प्रश्न येतात, वो हांवें कितें कोणाची चूक केल्ली आसा, त्या वेळार गरज आसा हांवें वचून कुमसार जावंक. न्हय हांव प्राचीत येतलो तेन्ना जातलो, वा हांव कॉरेजमाच्या काळार तेन्ना जातलो, वो घडी गांवचें फेस्त येतलें तेन्ना घडी पाद्री उलो मारतलो, तशें न्हय. हो संस्कार जावन आसा तुवें पयलें मानून घेवन खरेंच कन्विन्स जावंक, बाबा हे वेळार म्हाका देवाची कृपेची गरज आसा. दीस इज अ टायम दॅट आय एम नीडफूल फॉर दॅट ग्रेस ऑफ गॉड. आनी हें ओळखून घेवन जेन्ना हांव वेता तेन्ना भाव भयणीनो म्हज्या जिवितान देवाची कृपा म्हाका फावो जाता. हांव नितळ जाता, न्हय सगळो म्हज्या आत्मीक दुयेंसांतलो, पूण हांव नितळ जाता कुडीच्याय दुयेंसांतलो. आनी त्या पासत हो संस्कार गरजेचो हांवें मानून घेवंक. बाबा भयणीनो, हांव जायते फावटी जायत्या यादनिकांक वा आमी जायते फावटी JMCन वेता. अदीक करून ICU हांगा भितर सरतना आय ऑलवेज आस्क देम, ती सर्जरी करचे आदीं जावं घरा वेतात परतून येतात सर्जरी करूंक, जायपणे विचारता, तुमी घरा आसतना केन्ना यादनिकाक सांगना? ना फादर, सांगूंक ना, भिरांत दिसली. फुडें लोक म्हणटलो तुमी ताका JMC मारूंक व्हरतात निमाणो संस्कार लावन. जायते बरें बाबणो, ही आड शिकोवण आमच्या मनान आजून आसा. देस हो पिडेस्ताची मागणी निमाणी लावप, मागीर तो मनीस मोडटलो. वो जायते फावटी लोकांक दिसता आनी ताका लायले म्हणटकच पिडेस्ताची मागणी घरान JMCन मेलो जाल्यार लोक कितें म्हणटलो. जायते फावटी ही आड शिकोवण आमच्या मोतीन वचून जायते फावटी भावणो आत्मीक जिवीत आमचे फळा बरी जायना. ते पासत गरज आसा इवन JMC पासून निमाणें सर्जरी करच्या आदीं दोतोर पासून ह्या आपल्या पिडेस्ताच्या घरच्यांक सांगता, प्लीज वचून एक यादनिकाक हाडून ताका मागणी लायात. नॉट बिकॉज तो मोतलो म्हूण, पूण ताका अदीक काळजीदारपण घेवंक, ताका घोटाय मेळूंक, दॅट ही मे बी कन्विन्स अबाउट द हिलिंग पावर ऑफ गॉड, दॅट ही इज कन्विन्स अबाउट द प्रेझन्स ऑफ गॉड. हाका लागून हो संस्कार अदीक गरजेचे. कित्याक आमी मानून घेता, कित्याक एकल्याच शक्ती आसा, एकल्या कोणी पदवी आसा, आमी मानून घेता ताचे लागीं
ही पेकोणी आसा आमी मानून घेता ताजे कडल्यान हो आमकां भावार्थ येता ताचो विश्वास आमकां अदीक थिरायता. हें ओळखून आमी भाव भयणो जेन्ना आमी घेता तेन्ना आमकां खरेंच ह्या संस्काराची फळां आमच्या जिवितान दिसून येतात. ते बसत ही सजमणी आमी खेरीत भाशेन घेवंक गरजेची. जेन्ना आमी हे संस्कार मानून घेता, जेन्ना हांव पातकी म्हूण मानून घेता, तेन्ना हांव एक असोक म्हूण मानून घेता, जेन्ना हांव एक पिडेस म्हूण मानून घेता, तेन्ना भाव भयणो हांव देवा फुडल्यान ताचे कृपेक फुडल्यान हांव एके भाशेन तयार जाता. आमी दोतोराशी केन्ना वेता, आमी दोतोराशी बरी आसा तेन्ना वचना, वय ना. आमी जेन्ना पिडेन पडटा तेन्ना दोतोराशी वेता. दोतोर आमकां फोन करून आपयना. ही नेवर आस्क कोण बरो ना घरान कोणाक विचारिना. बट द मोमेंट आय फील आय एम सीक, कितें तरी जाता म्हाका, जीव फुगार जाता, न्हीद पडना, तेन्ना हांव ओळखून घेता फिजिकली बाबा म्हाका कितें तरी जाता. हांव कन्विन्स जाता एन्ड आय रन टू अ डॉक्टर. ते भाशेन भाव भयणो आत्मीकतायेन जेन्ना हांव पातोक आदारता, म्हाका कितें तरी जाता, न्हीद पडना, आय एम इन टू अ स्ट्रेस, मन गोडे शांत ना, म्हजें प्रॉब्लेम आयिल्लो आसात, कितें तरी घडलो, कावस घडला, आनी तेन्ना म्हजें जिवीत ओतोच करून खाता, तेन्ना भाव भयणो हांवें धांवून वचून याज्ञिकाक कुमसार जावंक ओ केरी भाशेन ताचेलें उलोवंक कावन्सिलींग करून जेन्ना हांव म्हजो वेळ हो एक कुरपेक दिता, तेन्ना भाव भयणो म्हज्या जिवितान म्हजें जिवीत कुरपे बरी जावंक शकता, म्हजें जिवीत नितळ जावंक शकता, म्हजें जिवीत देवा मुखार निर्मळ जावंक शकता. आनी त्या बसत देवाच्या उतरान आमी पळयलें जाल्यार जेजूय आमी पळयला. जेजूक सगलो लोक धांवून ताचेशी येतालो. जीजस नेवर वेंट टू सर्च, बट जेजूशी लोक धांवून येतालो, सायबा म्हाका बरो कर, सायबा म्हाका हे कुड्ड्यापणांतलो नितळ कर, सायबा म्हज्या दुयेक हात लाय, सायबा म्हज्या पुताक हात लाय. पीपल इज टू कम रनिंग टू जीजस. कित्याक ती जाणा आसली ह्या मनशा लागीं पेकोणी आसा. ती जाणा आसली हाचे लागीं नितळ करूंक ताका एके भाशेन पदवी आसा, ताका पावर आसा. आनी त्या बसत ती मानून घेताली, सोत मानून घेताली, भारतान विश्वासान जेजूशी धांवून येताली. आनी त्या बसत आमी पळयलात कितले कोळकार ताजेशी येताले. जेजू दाविदाचे पुता आमची काकूत कर. जितले फावटी भाव भयणो जेजू रोखडोच तांकां पेकोणी दिनासलो. इज टू टेक द टेस्टमेंट. तांचो विश्वास ओकून करतालो. तुका खुशी आसा? डू यू बिलीव इन मी? आर यू कन्विन्स अबाउट दीस? ओ तुका कोणी धाडला म्हूण आयला, ओ कोणें तुका फोर्स केला? आनी जेन्ना ते म्हणटाले सायबा वय म्हाका खुशी आसा, आय नो दॅट यू कॅन हॅव दॅट पावर टू हील मी. हांव जाणा तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी तेन्ना भाव भयणो ही पेकोणी तांकां मेळटाली. द वेरी कन्विक्शन, तांचेंच कन्विक्शन, तांचोच भावार्थ, तांचोच विश्वास तांकां पेकोणी दितालो. हो जेजूचो वावर जालो. आनी ते बसत जेजून दर घडयेक आपल्या दर सकाळी मागण्यांत रावन ह्या कुरपेन जेजू जियेतालो. आनी त्या बसत जितलेय स्वातांचे जेजू गेलो, लोक ताचेशी धांवून येतालो. कित्याक लोक जाणा आसलो ताचे लागीं पदवी आसा. हें कन्विन्स जावन येतालो, आपलो भावार्थ घेवन जेजूशी येतालो. भाव भयणो आयज संवसारान आमी पळयलें जाल्यार आयज पवित्र सभा आमकां फोर्स करिना. आयज मिसाक येतलीं, आयज बरे संस्कार समोरूंक येतलीं, कोणें आमकां फोर्स करूंक नात. बट वी आर कन्विन्स अबाउट दीस की खरेंच हांव मिसाक येता, कित्याक हांव नितळ जातलो. आय एम गोइंग टू चेंज माय लायफ. देवाची कृपा म्हाका मेळटली. हांव मिसाक येना चल एक नोयन करया बागोवन फ्रांसीस शावेराचें, एक नोयन करया बागोवन जुजे वाजाचें, एक नोयन करया बागोवन सांत आंतोनीचें, आनी जालें मागीर आमचें. ओ चल डेली एक नोयना करया, 9 नोयना चल आमचे घाल्या सगळे पुरुश आयकल्यार पुरो देवान. आर वी कमिंग विथ दीस पावर? हे इंटेंशन घेवन येता काय? पूण खरेंच जेन्ना हांव मिसाक येता तेन्ना हांव नितळ जातलोच. देव म्हाका आयज पेकोणी दितलोच, म्हजो भावार्थ आयज जागयतलोच. ह्या मनांत जेन्ना भाव भयण हांव येता, इफ आय एम कन्विन्स अबाउट दीस that he has that power on this altar to heal me, तेन्ना भाव भयणो हांव खरेंच नितळ जावन परतून घरा म्हज्यान वचूंक जाता. पूण आयज पळयलां आमी जेजून आपल्या जिवितान केन्ना पोस्टर घालून सांगना आय एम अ हिलर.
जेजून केन्ना प्रोमोट करूंक ना. सांगूंक उमकेच वेळार हांव पेकोणी करतलो, हांव मिसान पेकोणी करतलो, हांव एडोरेशनान पेकोणी करतलो, हांव प्रेयर सर्विसान पेकोणी करतलो, केन्ना बोर्ड मारूंक ना. बट टुडे देर आर सो मेनी पीपल हू आर फोर्सिंग. लोकांक पातो केलाम सारके लोकांचेर आड घालतात, लोकांक दोशी करतात, जज अदर्स. बट जेन्ना भाव म्हणून हांवूच कन्विन्स जावन जेजूशी येता, दुसरो फोर्स करता म्हणूनय, म्हाका दुसरो एडवर्टिजमेंट दाखोवन म्हाका बोलयताय म्हणूनय, पूण दुसरो म्हाका सांगला म्हूण हांव वेता म्हणूनय. पूण जेन्ना हांव ओळखून घेता हांव पातकी, हांव जेन्ना ओळखून घेता हांव ओसोत, तेन्ना भाव म्हणून आमच्यांनी नितोळ जावंक जाता. देखीक आमी पळोवया, एक बेबदो सोरोप येतलो. अनलेस इफ ही इज नॉट कन्विन्स दॅट ही इज अ ड्रिंकर, ही वील नेवर चेंज. एक बेबदो मनीस जेन्ना कोणेच ओळखून घेता बाबा आपूण सोरोप येता खरेंच, तेन्ना ताका अल्कोहोल एनोनिमस घालतात. थंय एक वेळ आसा, थंय एक स्वाद आसा, वे एवरी टायम दे से दॅट आय एम अल्कोहोलीक, हांव बेबदो. हें ओळखून घेता तेन्ना जाय तो स्टेज आसा थंयच्या मदें. देर इज लॉट ऑफ प्रोसेस दॅट गोज ऑन. जेन्ना तो ओळखून घेता, कन्विन्स जाता, तेन्ना जायती नितळकाय ताच्या जिवितान येता आनी सोरो सोडूंक तो पावता. एक सिगरेट ओडटलो मनीस, एक ड्रग्स घेतलो मनीस, एक वायट संवय आसलो मनीस, कोणें फोर्स केल्यार जाल्यार तें जावचें ना. इफ समवन फोर्सेस हिम टू चेंज, ही वील नेवर चेंज. ताच्या जिवितान बदलणी येवची ना, अनलेस ही एक्सेप्ट दॅट ही इज डुईंग दॅट रॉंग थिंग. आमच्या लायफान, आमच्या घरांनी, आयज कुटुंबांनी आयज कितल्यो आड सोय भितर सरल्यात, आयज कितले आड तत्वां भितर सरल्यात. जेन्ना हांव बापूय जावं भुरग्यां मदें, जेन्ना घरच्या मदें, जेन्ना आमी फोर्सार करता कोणाक चेंज करूंक जावचें ना. आमी आयज एकामेका पासून मागूंक जाय. टुडे वी नीड टू कन्विन्स इच अदर. आमी एकामेकाक बरे भाशेन सजमोवंक जाय, बरे भाशेन मानून घेवंक जाय. ती वस्त कित्याक करूंक नाका हें सांगूंक जाय. टुडे वी टेल आवर चिल्ड्रन नॉट टू डू. आमी भुरग्यांक एक भाशेन सांगता उज्या लागीं वचो नाका, पूण तो उजो कितें तो आमी दाखयना. वी डोंट टेल द पर्पज वाय वी शूड नॉट डू. कित्याक करूंक जायना हाचो हेतू सांगना, पूण सांगता करी नाका. हांव सांगता करी नाका, जालें काबार. आनी भुरगीं मागीर तें करूंक पावतात, ते वायटान पडटात. ते पासून भाव न्हू, खरें जिविताची बदलणी जातली, खरें जिवितान बरो रस्तो दवरतले जाल्यार आमी दर एकल्यान एकामेकाक सजमूंक जाय, एकामेकाक कन्विन्स करूंक जाय, एकामेकाक मानून घेवंक जाय, एकामेकाची आपुरबाय करूंक जाय. तेन्नाच आमच्या जिवितान जायतीं बरेपणां येवंक शकतात. बायगून जुजे वाजान आपल्या जिवितान हेच केलें. तोऱ्या गांवांनी तो भोंवलो आनी होच देवाचो मोग. ही स्प्रेड द कंपॅशनेट लव ऑफ गॉड. देवाच्या दोळ्याचो मोग ताणें दिलो. कितल्यांक ताणें सजमून घेतली, कोणाक ताणें फोर्सात करूंक ना. कितल्यांक ताणें कोवीड तर केलें. ही नेवर फोर्स देम, बट तो परतून तांच्याशी वेतालो, तांच्याशी उलयतालो, तांच्या दुखान वांटो घेतालो, तांचे पिडेन वांटो घेतालो. जेन्ना कोण बरी नात तो पयस वचो नासलो, कोणाक वर्शाची पिडा जाल्या तो पयस रावो नासलो, बट यूज टू लीव वीथ देम. आमी आयज सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां कशें तरेन तो थोड्यांक पेस पासून वांट्टालो, आपूण जावन घेतालो. आनी हे ताच्या बरेपणांतल्यान, हे ताच्या कुरपेच्या दर एका कुडणेंतल्यान जायतो लोक कोवीड तर जातालो. भाव न्हू, बायगून सुजे वाज आमकां सगळ्यांक देख. आमचें जिवीत आयज बदलतलें जाल्यार, जावं आमचें मानसीक पिडा, आमची आत्मीक पिडा, आमचे कुडीच्यो पिडेंतली आमी सगळीं नितळ जातलीं जाल्यार पयले सुवातेर भाव न्हू आमी मानून घेवंक जाय की हांव पातकी, की हांव वायट मनीस, की हांव ओसोक मनीस. आनी तेन्नाच हांव जेजूशी येवन म्हजें जिवीत ताका समर्पितां. आय सरेंडर माय सेल्फ टोटली इन टू हीज हँड. दॅट इज अ टायम गॉड डज वंडर्स इन माय लायफ. म्हज्या जिवितान ओचोऱ्या मिलाग्रो देव करूंक शकतलो जेन्ना हांव ताच्या आल्ताराशी येवन हांव म्हाकाच समर्पितां. तेन्ना म्हज्या जिवितांतली सगळी पिडा, सगळी वायट कड्यो, वायट सोयो पयस जातल्यो आनी हांव देवा मुखार गिरेज जातलो, आत्मीकतायेन गिरेज जातलो. देवा मुखार बरी भलायकी म्हाका मेळटली. देवा मुखार हांव देवाचे कृपेन हांव वाडटलो. तर भाव आयज असलेंच देणें ह्या मिसान आमकां मागुया. आयज पयलें वाचप आमकां देवाचे गोवायकेची गजाल करता. आनी देवायकाची ओड गजाल, देवाची गोवायकी म्हणल्यार देव संवसारान आयलो कितें करूंक? आपलो मोग आमकां दिवंक, आमचे सांगाता जिवंक,
आमच्या दुखा सुखांत वांटो घेवंक. आनी आयज शुभ वर्तमानान आमी हेच पळयलां कशे तरेन जेजू दुखा सुखांत वांटो घेवन धांवता. जेजू आपूण वेता तांचें दूख आपलें करता. जाकेवस जेन्ना झाडार आसलो जाकेवसा तांणी म्हणून ए तूं पातकी सकयल देंव नाजाल्यार रूख कातरता. जेजून ताका जाज करूंक ना, पूण जेजून ताका म्हणलें जाकेवस खाला देंव, आयज हांव तुमगेर रावंक येता. जेजून ताका घोडी तुवें कन्विन्स केलो. जेजून ताजे लागीं घोडी उलयलो. Jesus never judged him that he was a sinner, but he accepted to be with him. आनी जेन्ना हें ताणें मानून घेतलें तेन्ना जागेवसान आपलें जिवीत बदललें. बाबून आमी जिवीत बदलुया. आयज जेजूशी आमी येयल्या हेंच कन्विक्शन घेवन हेंच मानून घेवंक की तो आमकां नितळ करतलो. सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटा विघ्नांतली एकसूरपणांतली निराशपणांतली जेजू आमकां करतलो. कित्याक बागेवन सुजे वाज हीच देख आमकां आयज दवरता. ताचेच विनोनेन देवाची कृपा ह्याच्या मिसान आमी मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी ह्याच बावटान विस्वासान भाव भयणो आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. जायतीं आमची पाद्री माद्री पिडेक वो पिरायेक लागून कोश्टवतात. आपले पिडेक फुडो करून ती जेजूक साक्षी दिवंक दिसान दीस आपल्या जिवितान वावुरतात. तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आमची समाजाचे देगेर आसलोली भाव भयणी सरकारी वांकड्या कायद्याक लागून कोश सोंसतात. बऱ्यो सवलत्यो ना जावन हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी आसात. असल्या भाव भयणी तांय सरकारान फावो ते निर्णय घेवंक तांकां जाणवाय बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. पिडेक लागून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांत आनी घरांनी कोश त्रास सोंसतात. असल्या सोबेन देवान दया दाखोवन ताचे कोश्ट ल्हव करूंक आनी आपलो पेकोवणेचो हात तांकां लावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. आयचो दीस दिवसेच्या लोकीक आनी कुटुंबीक वावरा पासत भेटयला. तेन्ना ह्या कात्याच्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. तशेंच बिचोली आनी ओल्ड गोवा हे वाराड ह्या मिसांत वांटो घेतात. तांकां सगल्यांक भाग्योन जुजेवाजाचे मोजोतीन देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका. स्वर्गीच्या मोळ बापा ही आमची मागणी स्विकार कर आनी आमची सगळ्यांची जो आशिर्वाद घाल. अदेकून आमचे कुटुंबांनी आयज तुजें आसणें फावो कर. ह्या कुटुंबा वरवीं आमच्या जिविताची बदलणी जावंक एका दिसाक तुका रूप रूप पडूंक आमकां सगल्यांक हें भाग फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमची दानां यात्निकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया ना आमचे लागीं. Burgi
तुझ्या पुरबायच्या भयणी भावने मोचें तुमचें बलिदान सोर पविदार देव बापाक मानता तसलें इंसा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लाखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बोमोगाळ बापा बागेवन जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्याच्या मनांक तुका आमी भेटयता त्या दानाचेर कोणवाड्यान तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितळ काळजांनी देणी भेटोवन आनी जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणान आनी जेवणपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं पारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासण्याच्या देवा सोर काड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताच्या मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सोबीक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावो जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोण आमच्या गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवरुता आनी भक्तां सांगाती. तुजें मोगाचें किर्तन आमी निरोन तोरी गायता. बापाक रस्त पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपले हेच कोशेन कोसमोरून सोसूंक वेचे यादी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. ओहो तुमी सोमेस घेयात आनी कायात. हे मोजे कूड तुमचे पासत समोर पोहोची. ते हेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगोत. पातकाचे हे बोक्सणे मेरच्याक तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत तेवा रोवतोले. हे मोच्या उगडासा कोरा. बावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्याची सुवाळी
आमी शिंतले येताव तितले पावते तो वैभवान येसो आमी तुझे मरण गोरगोटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता हो जिविताचो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रोगोत शोधलेल्या आमा समेत सांग पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेंचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनीक लिओ आमच्या बागून बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा सिम्याव आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखार मोर पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमी अवतारासोर भोंवती एकठांय चल्लीं आसा आनी केरीत भाशेन तुजी फामिली आयज मीच भेटयतात आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिया देवाची माई संगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत दोर्म दूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर भाग्यवंत जुसेफास जुआं पावलो दुसरो पाप साहेब आनी सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शेजू वरवीं त्या शेजू सांगाता त्या शेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणाच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना सगळीं भावार्थान विस्वासाने वेळार आमी बापाक उलो मारून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबसके आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमंडार जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो भाशेन वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुलतेन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें आनी आयज आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती म्हजो मोग म्हजी कृपा तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती ताचो विश्वास भावार्थ ताची कृपा ताचो भरवंसो सदां घाल तुमचे सवे आसूं भाव भयणीनो कुशालकायेन हास्य तोडान आमी एकामेकाक आयज जेजूची शांती वांटुया देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सगळ्या पिढे शिणेंतली सगळ्या वायटा विघ्नांतली निवारतलो असतो आमचो सर्वंडार जो ह्या संवसारान येवन सगळ्यांक आमकां ताणें सोडवण दिली सगळ्यांक आमकां निवारली सगळ्या विस्वासान भावार्थान मानून घेवन ताची येतली
तो केन्नाच परत धाडचो ना. नितळ जावन वेतेली आमी आयज होच जेजू आमच्या काळजांनी येता. आमकां सगल्यांक पेकोणी दिवंक, आमचो भाट विस्वास ओकोण करूंक, आमकां काळजीदार करूंक, आमकां गोठाय दिवंक, आमकां जाणवायन भरूंक, सगळ्या देण्यांनी तो आयज आमच्या जिवितान भोरतेन भरूंक येता. ह्या जेजूक घेवंक आयिल्लीं ती सगळीं आमी सुभागी सुम्यांतले म्हजे म्हाका फावना, पुणच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, बागेवन जुजे वाजाक मान दिवन ह्याच्या दिसाक संतोशान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्याय जिवितान आमी सदांच ओसोक म्हूण मानून घेवंक, आमी पातकी म्हूण मानून घेवंक आनी हे वरवीं तुजे शिवोन नितळ निर्मोळ आमी जावंक. आमच्या भाव भयणाचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुवर्तमान परगटूंक धिरान आनी फुडें वचोशी आमकां कर. तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशी बसत. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बागेवन तुजे वाज आमच्या गोंय दामावन दिवसेजीच्या आस्काऱ्याच्या नोवेनांनी आमी आसा. आयज तिसरो दीस. आयचो दीस आमी भेटयला दिवसेजीच्या लौकीक आनी कुटुंबीक वावरा पासत. तेच भाशेन आमी 2 वारादां पासत मागता, बिशोली आनी ओल्ड गोवा. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतल्या तुमकां समेस्तांक आमी दिनवासता. अदीक खास करून हे मिसाचे भेटेन आमचे यादनीक आसात फादर जॉर्ज फेर्नांडीस, डिरेक्टर ऑफ ले अपोस्टोलेट सेंटर. तेच भाशेन फादर आल्बान फेर्नांडीस, डिरेक्टर ऑफ फॅमिली सर्वीस सेंटर. अदीक देवाचें उतर पुरगोटलां आनी मिसाची भेट भेटयल्या फादर जॉर्जाक आमी दिनवासता. तशेंच सहभागिल्लीपणान वांटो घेतले यादनिकांक. तेच भाशेन फादर युफेमियानो मिरांडा आमचे मदेकात आसा. आमचीच कोर्ताली गांवचो, ताकाय आमी दिनवासता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पविदार देव, बाप आनी पूत आनी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर, भुरग्या बाळाचेर देवान बागेव जुजेचे विणवणेन आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात तुमी नितळ जाल्यान क्रिस्ताची शांतीन हेच मौन, होच मोग दुसऱ्यांक शिपडावंक आनी जुजे वाजक भशेन आमी परगटणार जावं क्रिस्ताची शांतीन ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. बागेवन जुजे वाजाचे नोवेदाचे मागणी. सगळीं म्हणुया. मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वंपले. ताच्या पावलार पावल धरून तुझ्या सेवका बागेवन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंखवार मारेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोशता. आनी ताचेच मजतीन आमकां वो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. आमची गरज सांगुया. हे मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजे वाजा आमच्या भावा.